नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर चीनाच्या दौऱ्यार आसात. 3 दिसांच्या दौऱ्यार ते चीनाचे उपराष्ट्रपती हांग झेंग हांची बीजिंग हांगा भेट घेतली. दोनूय देशां मदले घटमूट संबंद करपाच्या नदरेन ही बसका आशिल्ली. मंत्री एस जयशंकर हांणी SCOचे बसकेक हजर रावन ह्या बसकेचें यजमानपद सांबाळटात. ह्या वेळार तांणी कैलास मानसरोवर यात्रे विशीं लेगीत उलोवप केलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर चीनाच्या दौऱ्यार सध्या आसात. 3 दिसांच्या दौऱ्यार ते चीनाचे उपराष्ट्रपती झांग झेंग हांची बीजिंग हांगा भेट घेतली. दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपाच्या नदरेन ही बसका आसा. मंत्री एस जयशंकर हांणी SCOचे बसकेक हजर रावन हे बसकेचें यजमानपद सांबाळटात. ह्या वेळार तांणी कैलास मानसरोवर यात्रे विशीं लेगीत उलोवप केलें. Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. भारताचे अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हे आपली 18 दिसांची आंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटरावेली मोहीम सोंपोवन परत येवपाच्या वाटेर आसात. एक्झिओम 4 हे मोहिमे अंतर्गत शुभांशु शुक्ला हे हेर 3 वांगड्यां सयत फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर कॅलिफोर्नियांतल्या दर्यादेग वाठारांत पावतले अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी दिल्या. ह्या प्रवासा विशीं अदीक माहिती अंतराळ तंत्रज्ञ अजय लेले हांणी दिली. भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपने ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आपके मसल्स वहां पे कैसे बिहेव करते हैं. दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है तो शुगर का प्रॉब्लम होने वाला डायबिटीज आदमी क्या अंतरिक्ष में जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स है. बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो फूड के बारे में एक्सपेरिमेंट्स है. बेसिकली अलगी का एक एक्सपेरिमेंट है जिससे खाली फूड के नहीं ऑक्सीजन के बारे में भी हमें पता चलेगा. तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स को पूरा उनका आलेख देखें तो ये पता चलता है कि आने वाले हमारे जो मिशंस है, भारत स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने वाला है, उसके बाद हमें मून के ऊपर भी ह्यूमन मिशन ले जाना है. तो ये सब मिशंस को मद्देनजर देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए हैं. गोंयचे नवे राज्यपाल म्हण पुसापती अशोक गजपती राजू हांची नेमणूक जाल्या. राष्ट्रपती कार्यालयांत काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण पुसापती अशोक गजपती राजू हे सध्याचे गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या जाग्यार नियुक्त जाल्यात. ते ज्या दिसा कार्यालयाचो ताबो घेतले त्या दिसाच्यान तांची नेमणूक जातली. अशोक गजपती राजू हे म्हालगडे राजकारणी तशेंच आदले केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री आशिल्ले. नव्या नियुक्त जाल्ल्या राज्यपालांच्या वळेरेंत प्रोफेसर अंशुम कुमार घोष हांची नियुक्ती हरियाणाचे राज्यपाल म्हूण जाल्या. तशेंच कविंद्र गुप्ता हे लडाखचे नवे नायब राज्यपाल आसतले. राष्ट्रपतींनी लडाखचे सध्याचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ BD मिश्रा हांचो राजिनामो स्वीकारला. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी पणजेच्या श्री महालक्ष्मी देवूळ, जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ ग्रेट कन्सेप्शन इगर्ज ह्या 3 धर्मीक स्थळांक भेट दिवन आपली कुशल कल्याण यात्रा पुराय केली. ह्या यात्रे वरवीं राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी कुशल कल्याण यात्रे अंतर्गत भेट दिल्ल्या धार्मीक स्थळांत 20 लाख रुपया भेटयल्यात. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळाक भेट दितना देवळाचे सभासद गौरीश धोंड हांणी तांकां येवकार दिलो. तशेंच देवळाच्या सभासदां वतीन राज्यपालांचो भोवमान जालो. जामा मशिदीच्या वांगड्या वतीन शेख हसन मुस्तफा हांणी राज्यपालांक मशिदींत येवकार दिलो. निमाणे सुवातेर आवर लेडी ऑफ मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्जेत राज्यपाल आनी तांच्या घरकान्नीक इगर्जेचे पाद्री फादर सिप्रियान डिसिल्वा हांणी हेरांनी येवकार दिलो. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांच्या तशेंच
देशाच्या शांती सुख आणि कल्याणा खातीर कुशल कल्याण यात्रे वरवीं देवादिका कडेन प्रार्थना केल्या अशें सांगलें. To purify ourselves, pray for the Almighty, devote ourselves in front of our faith. So that is why I have almost visited one way or other way all the temples and churches, various masjids and Gurudwara and Jain temple, etc., etc. And today I am concluding it and visiting 4 or 5 madas also. We will go there within one or 2 days. And this yatra is intended, of course, Nurvardhan, Kushal. That means all languages same meaning, all Indian languages same meaning. That is. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चोडण रायबंदर मार्गाच्या नव्या रोरो फेरी सेवेचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. द्वारका आनी गंगोत्री ह्या नव्या रोरो फेरयेची बांदावळ विजय मरीन शिपयार्डात 35 कोटी रुपया खर्च करून केल्या. प्रत्येक फेरयेंत 15 चारचाकी, 40 दुचाकी आनी 100 प्रवाशांक आस्पावीत करूंक शकता. रायबंदर ते चोडण हो प्रवास 10 ते 12 मिनटांनी रोरो फेरयेंतल्यान जातलो. हो पुराय प्रकल्प भौशीक खाजगी भागीदारींतल्यान जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आम्ही सुरुवात करता इट इज टोटली ऑन द PPP बेसीस. हांव आमच्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजे एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. सरकार इनोवेटीव प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यात विचार करता. आनी रोरो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा. गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता. आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा. आमकां विजय मरीन ह्या कंपनीच्या मार्फत PPP तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या. इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आणि देशातली पहिली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना. गोंयांत सुरवात केल्या. इट इज अ टुरिस्ट अट्रॅक्शनय आसा AC आणि अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि इन फ्युचर उरलेल्या जागेचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना अर्विल्लें तंत्रगिन्यान वापरून ही फेरी सेवा चोडण रायबंदर मार्गार लायल्या अशें सांगलें. फेरीचो आमी केन्नाच कसोच एक्सिडेंट जावपाक शकना कारण ताका 365 डिग्री जे रोटेशन आसा तें मेळटा. 5 सेकंदां भितर जर लक्षांत आयलें की फुडल्यान कितें तरी दुसरें वेसल येता जाल्यार ते डायवर्ट करून दुसरे वटच्यान वचपाक शकता. हाची स्पीड आसा ती पयलींच्या पेक्षा डबल आसा. हांगा जो पॅसेंजर कोणी येतलो गाडी घेवन येतलो म्हाका हांव पूर्णपणे खात्री दिवपाक शकता 12-13 मिनटाच्या वयर ताका पूर्ण आपली जर्नी करपाक ताच्या वयर टायम लागचो ना. जो पयलीं एखादे वेळ अर्दवर लागतालो, एक फेरी गेली दुसरी फेरी गेली ताका वचपाक मेळनाशिल्लें. एकाच बरोबर जर 16 वाहनां गेली जाल्यार सगळें बरे तरेन जातलें. आनी तिसरें वैशिश्ट म्हणल्यार आमी हांगा 2 व्हिलराक पयलीं आमी चार्जीस लावपाक पळयताले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की ताच्या नंतर आमी रिव्ह्यू घेवया लोकांचे अपेक्षा कितें आसा. लोकांक जर बरें दिसलें, कम्फर्ट मेळ्ळें, लोक जर सुरक्षीत महसूस करता जर जायत जाल्यार दुसरे फेरी घालता तेन्ना आमी परत एक फावटी पुनर्विचार करया. त्यामुळे आयज पॅसेंजराक आमी तिकेट लायनात, आमी 2 व्हिलराक तिकेट लायनात. फक्त 4 व्हिलराक 5 रुपया जर पास काडलो जर जाय जाल्यार 5 रुपयांची वाड आसतली. जे डेली कॉम्युटर आसात तांकां 5 रुपया सुबेज घेवचे पडटले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.